नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराचे टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मिराबाग वाठारात जावचो ना बंधारा प्रकल्प. मुख्यमंत्र्यान दिले आश्वासन. थोड्यावेळांनी आंदोलन थांबोवचें आनी हे प्रकरण वचचें न्हय फुडें, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. बागा दर्यादेगेर पॅरासेलिंग करतना तुटली दोरी. सुदैवान टळ्ळी व्हड दुर्घटना. घडणुके विशीं पर्यटन खात्यान मागला अहवाल. नाजाल्यार जातली धन्याचेर खर कारवाय. हळडणवाडी मया फाटले दुस्मानकायेंतल्यान व्हडल्या भावान धाकट्या भावाचेर केलो सुरयेन जीवघेणो हल्लो. धाकटो भाव गंभीर जखमी. उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल. पणजे महानगरपालिकेच्या महापौर पदाचेर रोहित मोन्सेरात आनी उपमहापौर पदार वसंत आक्षीकाराची बिनविरोध निवड. नव्यान नेमिल्ल्या नगरसेवकांनी घेतलो सोपूत. सांकवाळच्या शिंदोळे वाठारात धक्को दिवपी गजाल आयल्या उक्ताडार. अवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जेच्या आवारात आशिल्ल्या बायत सापडले डिझल. घडणुकेक लागून थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण. बेगोबेग कारवाय करपाची थळाव्यांची मागणी. गोयच्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी वाडट्या प्रलंबीत केशींचो आंकडो. आतामेरेन सुमार 62,000 केशी आसा प्रलंबीत. फाटल्या 1.5 वर्सात सुमार 3,200 केशी वाडल्यात, मेळ्ळ्या म्हायती. आता पळयात खबरो विस्तारान. हळडणवाडी मया वाठारांत रक्ताच्या नात्याक काळिमो फासपी एक घडणूक आयतारा राती उक्ताडार आयल्या. किरकोळ वादाचें रुपांतर झगडेत जावन एका भावान दुसऱ्या भावाचेर सुरयेन वार केले. हे जीवघेण्या हल्ल्यात सागर गुरुदास मायणकर गंभीर जखमी जावन ताचे जीएमसीत उपचार सुरू आसात. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन कारवाय करीत दुबावीत संजय गुरुदास मायणकराक अटक केली. हळडणवाडी मया वाठारात रक्ताच्या नात्याक काळिमो फासपी एक घडणूक आयतारा घडली. व्हडल्या भावान रागाच्या भरात आपल्या धाकट्या भावाचेर सुरयेन हल्लो केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावीत संजय आनी ताचो धाकटो भाव सागर हांचे मदीं फाटल्या कांय वर्सां सावन कुटुंबीक वाद सुरू आशिल्ले. आयतारा राती 9:30 ते 11 वरां मजगतीं संजय आपल्या पयलींच्या घरा आयिल्लो. ह्या वेळार सागरान घराचें दार उगडूंक न्हयकार दिल्ल्यान दोगांय मदीं शाब्दीक वादावादी जाल्यो. वादाचे रुपांतर झगडेत जावन संजयान रागाच्या भरात घरांतल्यान सुरी हाडून सागराचेर जीव घेणो हल्लो केलो. संजयान सागराच्या आंगाचेर तशेंच गळ्याचेर वार केले. रक्तान भिजिल्ल्या सागराचो आवाज आयकून शेजारचे लोक जमले. उपरांत संजयान थंयच्यान पळ काडलो. जखमी सागराची बायल स्वरा सागर मायणकर तिणे हे घडणुके विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. उपरांत पुलिशेन सापळो रचून दुबावीत संजय मायणकराक सोमारा सकाळी अटक केली. सागराची बायल स्वरा सध्या आपल्या आवयगेर रावताली. घोवाचेर जाल्ल्या हल्ल्याक लागून तिका व्हडलो फटको बसला. व्हडल्या भावानूच धाकट्या भावाचेर खुनी हल्लो करपाची धक्कादायक घडणूक मये वाठारांत घडिल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा राती उसरा मयेच्या हळडणवाडीचेर ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. पुलिसें कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सागर मायणकर हो जो सेक्युरिटी गार्ड म्हणून कामाक आसा तो राती हळडणवाडी आशिल्ल्या आपल्या मूळ घरा आयिल्लो. तो घरा येतकीच त्या घरांत आशिल्लो ताचो व्हडलो भाव संजय हांचे मदीं झगडी सुरू जाली. झगडी सुरू आसतनाच संजय हाणें सागर हाच्या पोटाचेर आनी मानेचेर तशेंच हाताचेर सुरयेन हल्लो केल्ल्याचें कळटा. ह्या हल्ल्या उपरांत सागर हो गंभीर जखमी जाल्लो आसा आनी ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान बेगोबेग उपचारा खातीर बांबोळेच्या जीएमसीत व्हेल्लो आसा आनी थंय ताचेर उपचार सुरू आसात. ही घडणूक घडिल्ली तेन्ना जो हल्लो करपी आसा तो संजय हो सोरो पियेल्ल्याचें कळटा. तातूंतच तांणी हो हल्लो केल्ल्याचें कळटा. हो हल्लो नेमको कित्याक जाला तें कळूंक ना. मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दोगूय जे भाव आसात व्हडलो संजय आनी धाकटो सागर हे दोगूय जाण वेगवेगळ्या सुवातींचेर रावता आनी दोगांयच्यो ज्यो बायलो आसात त्यो तांच्या वांगडा रावनात अशें कळटा. जो हल्लेखोर आसा तो एके दिवचलच्या IDCंतले एके कंपनीत ड्रायव्हर म्हणून कामाक आशिल्ल्याचें कळटा.
हे विशीं दिवचल पुलिसेन बेगोबेग तपास करून जो दुबावीत आरोपी आसा संजय मायणकर हाका अटक केल्ली आसा आनी हाचो हे एकंदरीत प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. दिवचलची पुलीस उप अधीक्षक श्रीदेवी बीवी हांच्या आनी PI विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजी महापौर पदार रोहित मोन्सेरात आणि उपमहापौर पदार वसंत आक्षिकार हांची विरोधाविणे निवड जाली. नव्या नगरसेवकांनी पदाचो सोपूत घेतलो. पळयात पुराय बातमी. 11 मार्चाक पणजे महापालिकेची वेंचणूक जाल्ली जाल्यार 13 मार्चाक मतमेजणी जाल्ली. 27 मार्चाक महापौर पदा खातीर रोहित मोन्सेरात आनी उपमहापौर पदा खातीर वसंत आक्षिकारान अर्ज केल्ले. ते प्रमाण सोमारा नव्यान वेंचून आयिल्ल्या नगरसेवकांनी पदाचो सोपूत घेतलो. तशेंच महापौर आनी उपमहापौर पदा खातीर कोणे अर्ज करूंक नाशिल्ल्यान रोहित मोन्सेराताची महापौर पदाचेर आनी उपमहापौर पदाचेर वसंत आक्षिकाराची विरोधाविणे निवड जाली. Thank the people of Patrick. First and foremost, none of us would have been possible without the support that the people of Jim have shown us. Now it's a record that we've done. The audience of this will there's a lot of work that's yet to be done. And we are moving to discharge our Punjin issues are parking issues now. Yeah, so in Saga, we've already met with we've met the traffic department. Now, at least also the next 6 months, going to be streamlining the whole process of there are a lot of. First, we want to start with the areas around the casinos. We've already gone out in the night. We've asked the police to basically give us recommendations on what can be done. There's a lot of work that is from the population side that needs to be done also now. Pay parking boards and bollards and so we'll basically take it once a while. If we take it on a step by step. पार्टी केल्ली म्हणटा म्हाका तितलेंदा ऑपॉर्च्युनिटी दिली डेप्युटी मेयर जावपाचो. जशें तुमी म्हणटा रोहितात 5 वर्सां जालीं आतां 6वें वर्स आमी सगळे आमची टीम आसा जी एक्सपिरियन्स आसा आनी नवे आसा सगळे जाण मेळून पणजे खातीर लोकांनी ते प्रपोज मेजॉरिटी दिल्या. सो आमी आमचें एक्सपेक्टेशन जें कितें आसा तें आमी फुलफील करपाक टीम मागच्या वेळी तो लेबर तपशील झाला नंतर त्यांना परत त्याच्याकडे परत दिले आहे परत उद्यापासून कामात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मिराबाग वाठारांत बंधारा प्रकल्प जावचो ना. थळाव्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो. थळाव्यांनी आंदोलन थांबोवचें, आंदोलन वाडोवचें न्ही. बंधारो जालो जाल्यार म्हजे कडेन येवचें. मुख्यमंत्री म्हूण आपूण जापसालदारकी घेता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री सावंतान मिराबागकारांक दिलें. बंधारा प्रकल्पा आड आंदोलन करपाक आझाद मैदानाचेर वचपी थळाव्यांक पुलिशेन आडयल्ल्यान बोवाळ जाल्लो. पळयात पुराय बातमी. मिराबाग बंधारा प्रकल्पा आड फाटले कितलेशेच दीस जाले थळाव्यांचे आंदोलन सुरू आसा. मिराबाग प्रकल्प रद्द करपा संबंधी सरकारान 2 दिसां भितर लेखी प्रतिसाद दिलो ना जाल्यार पणजेच्या आझाद मैदानाचेर खर निशेध करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्ली. मजगतीं सोमारा उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान आझाद मैदान आनी लागसारच्या वाठारांत भारतीय नागरीक सुरक्षा समितीच्या कलम 163 खाला कडक जमावबंदीचो आदेश लागू केलो. ह्या आदेशा प्रमाण 30 मार्चा सावन फुडलो आदेश ये मेरेन आझाद मैदान आनी ताच्या लागसारच्या वाठारांनी हे निर्बंध लागू उरतले. मात जमावबंदीचो आदेश हो लोकांचो आवाज दामपाचो यत्न अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मजगतीं मिराबाग बंधारा प्रकल्पा आड आंदोलन करपाक आझाद मैदानाचेर वचपी थळाव्यांक पुलिशेन आडयल्ल्यान बोवाळ जालो. पळयात. बोया या डायरेक्ट या सांगा ती अहमद मराठा प्रोटेस्ट आमचा आझाद मैदानार वचपाचो जो आमी प्लॅन केल्लो आयज सकाळच्यान आमकां सीएमान कॉन्टॅक्ट केलो बाबा आपूण अर्दवरान तुमकां मेसेज दिता. सो आमी आमचो हे आमी भायर सरलेले वचपाक प्रायवेट गाडी घेवन
आमी खंयी वचो अरे आख्खे गोंय आमकां गोंयांत खंयी भोंवपाक शकता आमची प्रायव्हेट गाडी मरे ह्यो आमी कितें बस केल्या आमी हांगा कितें प्रोटेस्टाचो कितें बोर्ड आसा गाडयांत या आमकां हांगाच आमच्या गांवानूच भायर सरपाक दिना मरे गांवच्यान सरकार बिलां सरकाराक कळटा आतां गोंय उठला आयज पळया तुमी आयज गोंय भरचे लोक आयज आझाद मैदानार सुद्दां आमच्या सपोर्टान ते लोक येयल्ले आसा हांव खरेंच तेंचे उपकारी आसा आमकां पळय हांगसरल्यान भायर सरपाक दिना आमकां तेंच्या फुड्यान पावपाक जाय कित्याक ते आमच्या खातीर येयले आनी आमी हांगा आसा आमकां हांगसरल्यान भायर सरपाक दिना सकाळच्यान ही हुकुमशाही ब्रिटीश जनता पार्टी कळ्ळें ब्रिटीश जनता पार्टी हे ब्रिटीश जे येयले पळय हे आतां आमचे परत अन्याय हे पळया मरे हे 50 दीस रस्त्यार बसता लोक आनी तुमच्यान डिसिजन एक घेवपाक ना कितली टायम लागता तुका हे डिसिजन घेवपाक कितली टायम लागता आतां तुका मेळोन येयल्ले कितले दीस जाले आनी तुमी आमकां रस्त्यार हाडयतात खंयची कायद्या सीएमाची मेसेज आमकां आयज सकाळीं मेळ्ळी काल ते दिपक पाऊसकर सराक तेणी आपोवन व्हरोन तेंच्या कडेन हें केलें सो तेणें आमकां दिपक हेणें आमकां आयज सकाळीं मेसेज दिली बाबा आपल्याक अशी अशी हें जालां सो तेज्या नंतर आमी सीएमा कडेन रेतसर तेणें परत कॉन्टेक्ट केलो हांगसरल्यान आमच्या मुखारल्यान कॉन्टेक्ट केलो तर आमी उलयले सीएमान आमकां सांगलें बाबा हो प्रोजेक्ट करना हे क्लियर केलें तो हेजेर पूण आमकां तें वर्बली ना वर्बली आमकां पयलीं सांगलें आमचो एकूच क्लियर डिमांड आसलेलो की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करात डिपार्टमेंटल स्क्रॅप करात आमी म्हणना आमकां बरोवन दिया म्हणून तुमी डिपार्टमेंटाचें नोटिफिकेशन काडा हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा स्क्रॅप केलो की काबार न्हू तूं आमकां लेटर हें केलो म्हणून मिडियाचेर घाल आमी वयता मरे घरा आं आमकां कित्याक आमी कितें बेकार पडल्या रे लोक सगळे बेकार पडल्या म्हणून रस्त्यार बसता हांगा इतले दीस 50 दीस मजगतीं मिराबाग वाठारांत बंधारा प्रकल्प जावचो ना अशें आश्वासन आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां देखून थळाव्यांनी आंदोलन थांबोवचें आनी हें प्रकरण फुडें व्हरचें न्हय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें आयकात हांव मिराबागकारांक परत एकदां सांगपाक सोदतां एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून फाटले फावटी तांचे 4 जाण रिप्रेझेंटेटिव्ह आमच्या कडेन आयिल्ले आमदार गणेश गांवकार आशिल्लो सुभाष फळदेसाय आशिल्लो सुभाष शिरोडकर आशिल्लो हे सगळे जाण आशिल्ले आनी तेंच्या डेलिगेशनाक जेन्ना आमी सांगलां थंय बंधारो जावचो ना तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो हांव आयजूय परत एकदां तांकां सांगता थंयसर बंधारो कदापी जावचो ना हें तेंच्यांनी तांकां आश्वस्त करता आनी तेंच्यांनी आपलें आंदोलन जें आहा हें आंदोलन थारोवचें आनी जर थंय बंधारो जालो जाल्यार म्हाज्या कडेन परत येवचो एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव जबाबदारी घेता तेंच्यांनी वगीत म्हणजे 40-45 दीस बसल्या आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची आनी अननेसेसरी आंदोलन वाडोवचें न्ही अननेसेसरी आझाद मैदानाचेर हांगा थंय करचें न्ही म्हाका तेंच्यो भावना कळटा की तेंच्यांनी सांगल्या तेंच्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज हांवें समजून घेतल्या जॅकमेल आनी बाकी सुद्दां कितें म्हटलें त्या प्रोजेक्टाचेर आमी आतां कांयच विचार करिना आनी पुराय बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही ऑलरेडी पयरूच म्हणजे तांकां ऑलरेडी सांगलां म्हणजे सुभाष शिरोडकर आनी गणेश गांवकार आसतना सुभाष फळदेसाय आशिल्लो की बंधारो आमी बांदिना त्या खातीर म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक की तेंच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेवचें तांकां हाडयले म्हणून ते रस्त्यार बसल्यान तेंच्यांनी रस्तो ब्लॉक केल्लो आसा तांकां परत एकदां सांगता रस्त्यार बसपाची गरज ना ओके अरे प्रत्येकाक मुख्यमंत्र्याच्या जे उतर पब्लिकली जे सांगता पळय न्ही ताका तितकीच व्हॅल्यू आसता मुख्यमंत्री परत एकदां पब्लिकली सांगून मुख्यमंत्री परतूंक शकना तो ऑन रेकॉर्ड आसा म्हणून तुका सांगलें हांवें जेन्ना हांवें सांगलां बंधारो जावचो ना इट इज एज गूड एज गिवींग इन रायटींग कितें म्हणल्यार स्क्रॅप लेटर कित्याक म्हणून काडपाचें जेन्ना जावचो ना म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केलो ओके थंयसरले मशिनरीज मूव केली ते मशिनरीज ना तेन्ना जावचो ना इन रिटर्न प्रत्येकाक जाय कित्याक म्हणून मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास ना मुख्यमंत्र्यान सांगलें तें पटना मुख्यमंत्र्यान सांगलो ताचेर विश्वास दवरतो आनी तांच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेवचें गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकार सांकवाळच्या शिंदोळे वाठारांत एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या अवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जेच्या आवारात आशिल्ली बांय डिझलाक लागून दूषित जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या हे घडणुकेक लागून थळाव्यां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां थळावो आमदार आंतोन वाझ हांणी पुलीस आनी संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा ह्या सुवातेर भेट दिवन ताची तपासणी करून दूषिततायेचो अचूक स्त्रोत सोदून काडपा खातीर सुचोवण्यो दिल्यात एक धक्को दिवपी गजाल उजवाडाक आयल्या तातूंत सांकवाळच्या शिनोळे वाठारांत आवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जीच्या लागसर आशिल्ल्या बांयचें उदक डिझलाक लागून दूषित जाल्या पॅरीस पाद्री फादर केनेट टेल्स हाच्या म्हणण्या प्रमाण फाटल्या 15 दिसां सावन ह्या वाठारांतल्यान घाण वास येतालो निमाणे आयतारा ही गजाल आमदार आंतोन वाझ हाच्या नजरेक हाडली उपरांत आमदार पुलीस आनी संबंदीत खात्यांनी थळार संयुक्त तपासणी केली
थळाव्या लोकांनी बांयचे उदक काढून कागदाच्या आदारान तपासले तेन्ना ते उदकाक उजो लागलो. देखून या उदकांत डिझेल आशिल्ल्याचे स्पष्ट जाले. आमदार आंतोन वाझ हाणें संबंधीत अधिकाऱ्यांक ह्या प्रदूषणाचो नेमको उगम सोदून काडपाचो निर्देश दिल्यात. हे घडणुकेक लागून पर्यावरण आनी सुरक्षेच्या मळार गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात आनी थळाव्या लोकांनी बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या. सांकवाडे सिंदोडे हांगासर आसा आनी आमची सांकवाडे चेची कडेन आनी चेचीतून पयलीं आसतली चेची सायडीन ही वेल आसा बांय आसा आनी हाचेर काल आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें जे कमिटीन आमकां गोंयचे जे कमिटी आसा तेणें म्हाका इन्फॉर्म केलें काल अशें तिका पेट्रोलियम प्रोडक्ट जे कितें डिझल पेट्रोल हे आमकां एक्झॅक्ट कितें खबर ना पूण पळोवपाक गेल्यार हांगासर कसलो डिझलाचो असो वास येता जावं आमचे फायर जावं आमचे हेल्थ तशेंच पुलिसेक हांवें इन्फॉर्म केलें अशें जालां काल ते येवन हांगासर इन्स्पेक्शन बी केलें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा ताका आपयता म्हणून सांगलां आनी हांवें आतां सगळे डिपार्टमेंट एक एकटो येता वयता म्हाका जाय सगळे जे डिपार्टमेंट जे हांगासर येवन हाचेर कितेंय तरी एक्ट जावपाक जाय. एकटो येता एकटो वयता हें म्हाका चलपाचें ना. जे सरावंडींग जे वेल आसा जावं जे पोंड आसा तेंगे वचून तुमी इन्स्पेक्शन करा हांगासर सायडीनूय बी मेळपाक शकता. ताका लागून हांव ते आतां ऑलरेडी WRD इन्स्पेक्शन करता सायडीन चारूय सायडीन इन्स्पेक्शन चालू आसा. मार जाली आमकां वास येतालो पूण तरी आमी सगळीं झाडां शिंपताल्या आनी आतां आमचे फाटल्यान हें झाड आहा पळय तें सारको प्रूफ ताका 4 वर्सां जालीं. एवरी इयर आमी ताजें फळ काडटा खावपाक एकदम बरें. अंदूच्या वर्साक ते जून जावचे आदींच पडोंक लागले केन्ना ताजी फळां पडो नासलीं. हे उदकान शिंपल्या उपरांत ते पडोंक लागले आनी पिको नासतना बेश्टोच कालर येता खावंक गेल्यार ताका टेस्ट ना सारकें वॉटरी जाला. मागीर हो डिझास्टर पयल्या उपरांत आमी बांयचें उदक कालच्या दिसाक चॅक केलें आनी कालच्या दिसाक चॅक करतोच मागीर आमी पळयलें कितें कितें घडटा पळय तें सगळो उजोच पेट्टा उदकाकूच उजो पेट्टा म्हणजे तातूंत डिझल आसा. देखून आतां आमचो रिक्वेस्ट म्हणटात पळय तो इतलोच सरकारान फुडाऱ्यांनी पळोवचें आनी ताजी तपासणी करची. हुंयतान येता तो सोर्स पळोवन तो बंद करचो. इन्क्वायर करपाक जाय वॉट इज द सोर्स ऑफ कंटॅमिनेशन. ऑलमोस्ट 3 मंथ जाले मोर दॅन 3 मंथ जाले की आमच्या बांयक प्रॉब्लम जाता. कितें प्रॉब्लम जाता डिझल मेळटा. सद्याक आमकां कळोन येता की वॉराचे लागून डिझल वाडपा आहा म्हणून पूण हिंगा आमकां दिसता गव्हर्मेंट पेट्रोलियम इंडस्ट्री फ्री दिवपाक सोदता आमकां. ताका लागून ती हिंगसून सोडला आसतलें कळ्ळो काय न्हू. सो बट दीस इज अ सिरियस इश्यू कमिंग बॅक टू अ सिरियस पॉयंट बट दीस इज बिकम अ व्हेरी सिरियस इश्यू. हांव मागता सरकारा कडेन की तांकां कंपन्सेशन दिवचें इगर्जेकूय आनी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो बांय आसा स्प्रिंग्स आसा तेजेर नजर दवरून आनी तेजें उदक टेस्ट करून ह्या प्रोग्रामांतल्यान सुटावो करचो. सायडीक घरां आसा तेंचे बांय आसा आनी नाल्ला आसा शेतां आसा सो हें अंडरग्रावंड खंय तरी थिंगाय वचत म्हण. सो आमी सरकारा लागीं मागता हाजेर जाता ते बेगीन इन्क्वायरी करून खंय सोर्स आसा तो सोदचो आनी हें सगळें कॉर्डन करचें ही एरिया आनी आमकां लोकांक एक सेफ्टीचें फिलींग दिवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर किरण बोरकार. गोंयांतली उच्च शिक्षण वेवस्था घटमूट करपा खातीर राज्य सरकारान महत्वाचो निर्णय घेतला. गोंय विद्यापीठ वाठारांत 6 सरकारी महाविद्यालयां खातीर एकूच कॉमन कॅम्पस स्थापन करपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर बेगीनूच सल्लागाराची नेमणूक जातली आनी आधुनीक सुविधा सुदारीत मुळावी बांदावळ आनी वाडिल्ल्या शिक्षणीक समन्वयाचेर भर दितले. सध्या जमनीची उपलब्धताय आनी गरजेच्यो सुविधा हांचो मुळावो नियाळ घेवपाचें काम सुरू आसा. गोंयच्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी प्रलंबीत केशींचो आंकडो नेटान वाडत आसा. आतां मेरेन सुमार 61,934 केशी प्रलंबीत आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कोर्टर्स प्रकल्पा खाला वावुरपी केंद्रीय ऑनलायन प्लॅटफॉर्म नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड वेल्यान ही म्हायती मुखार आयल्या. हातूंत जिल्लो सबऑर्डिनेट आनी उच्च न्यायालयांतल्या प्रकरणांचो आस्पाव आसा. तशेंच फाटल्या 1.5 वर्सांत सुमार 3,200 केशी वाडल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. राज्यातल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी सुमार 62,000 केशी प्रलंबीत आशिल्ल्याचें सामकार आयलां. आतां मेरेन गोंयांत सुमार 61,934 केशी प्रलंबीत आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कोर्ट्स प्रकल्पा खाला वावुरपी केंद्रीय ऑनलायन प्लॅटफॉर्म नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड हाचे वयल्यान म्हायती सामकार आयल्या. फाटल्या 1.5 वर्साच्या काळात 3,200 केशी वाडल्यात अशें कळून येता. 2024 प्रलंबीत प्रकरणाचो आंकडो 58,678 आशिल्लो. फाटल्या वर्सा परस ह्या वर्सा केशींनी व्हडा प्रमाणात
प्रमाणात वाड जायत आसा. ह्यान पयलीं प्रलंबीत प्रकरणांत वर्सुकी वाड सुमार 1000 अशी आशिल्ली. प्रलंबीत केशींतल्यो 61,400 केशी गोंयांतल्या 53 जिल्लो आनी हेर न्यायालयांनी प्रलंबीत आसा. प्रलंबीत आशिल्ल्या 61,934 प्रकरणां मदीं 28,263 सिव्हील केशी आनी 33,671 गुन्यांवकारी स्वरुपाची प्रकरणां आसात. मजगतीं आरोपी फरार जावप, वकील उपलब्ध नासप, कागदपत्रां वा साक्षीदार नासप तशेंच हेर कारणांक लागून केशी प्रलंबीत उरता अशें कळटा. पळयात प्रलंबीत केशींची आंकडेवारी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्रांतल्यान आपल्या कळपासावन पयस केल्लो ओमकार नांवाचो हत्ती हालींच गोंयचे शिमे लागसार दिश्टी पडिल्ल्यान रान खातें सतर्क जालां. रान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सध्या हो हत्ती दोडामार्ग वाठारांतल्यान गोंय शिमेसावन सुमार 2 किलोमीटर अंतराचेर आसा. शिमे लागसार सुमार 25 रान कर्मचाऱ्यांक तैनात केल्यात. हातूंतले उण्यांत उणे 15 कर्मचारी खंयच्याय वेळार ड्युटीचेर आसतले हाची जतनाय घेतली वता. हे फाटभुंयेर थळाव्या नागरिकांक सादूर रावपाचें रान अधिकाऱ्यान आवाहन केलां. गोंयांत अपघाताचो आंकडो उणो करपा खातीर आनी गोरवांच्या सुरक्षे खातीर सरकार सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या आक्षी वाठारांत पयलो 46 कोटींचो अंडरपास उबारतले. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकल्पाचो DPR तयार करून 22 जानेराक येरादारी मंत्र्याकडेन सादर केला. ह्या प्रकल्पात जनावरांक अंडरपासा सयत सर्व्हिस रस्त्याचो आस्पाव आसा. ह्या प्रकल्पाक वट्ट 46 कोटी रुपया खर्च जातलो आनी ताचे खातीर निधी केंद्र सरकार दितले अशी माहिती संबंधितान दिल्या. आयतारा चिंबल गावात जाली ग्रामसभा बरीच गरम जाली. खाजगी मालमत्तेचेर परवानगी नासतना प्रशासनान ग्रामसभा घडोवन हाडपाचो आरोप जमनीच्या धनयान केलो. हाचे भायर ग्रामसभेत पुलीस गस्त व्हडा प्रमाणात आशिल्ल्यान बोवाळ जालो. प्रलंबीत बसका आनी युनिटी मॉल प्रकल्पाक लागून वातावरण तापलें. सांडपाणी वेवस्थेचो प्रस्न गंभीरतायेन मुखार हाडीत निष्क्रियतायेचो आरोप थळाव्यांनी केलो. मजगती 2024-25 वर्साच्या अर्थसंकल्पातले तरतुदीक खर्च करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप करून गांवकारांनी सचिवाक धारेर धरून प्रशासनाकडल्यान जाप मागली. पळयात. आयतारा चिमला पंचायत वाठारात ग्रामसभा जाली, पण ही बसका खाजगी मालमत्तेचेर जाल्ल्यान वाद निर्माण जालो. जमनीचो धनी सरळ बसकेच्या सुवातेर येवन सरपंच आणि अधिकाऱ्याकडेन चौकशी केली. परवानगी नासतना खाजगी जमीन वापरप चुकीचे अशें सांगून ताणें आपली तिडक उक्तायली. तशेंच ग्रामसभेत पुलिसांची व्हडली हाजेरीचेर चिम्मलकारांनी प्रश्नचिन्ह उबे केले. आतंकवादी न्हय जाल्यार इतली व्हडली पुलिसांची हजेरी कित्याक आसा अशें तांकां विचारले. मजगती प्रलंबीत आशिल्ल्या ग्रामसभा संबंधी स्पश्टीकरणाची मागणी करून सेगीत कळाव जाल्ल्यान नाराजगी उक्तायली. युनिटी मॉल प्रकल्पाचेरूय वाद वाडलो. सरपंचाच्या या दाव्याक विरोध करून कांय नागरिकांनी प्रशासनाक भौसाक चुकीची वाट दाखयता असो आरोप केलो. या सगळ्या घडामोडीक लागून कांय कळावासान ग्रामसभेत तणावभरीत वातावरण निर्माण जाले. चिंबल पंचायतीच्या ग्रामसभेत 2024 ते 25 वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचेर खर चर्चा झाली. अर्थसंकल्पात केल्ली आर्थिक तरतूद प्रत्यक्षात खर्च जायना असो मुद्दो मांडून गावच्या लोकांनी सचिव हनुमंत बोरकाराक घेराव घालो. हे बजेट नेमके कोणे तयार केले हाजीर आशिल्ल्या लोकांचो थेट प्रश्न आशिल्लो. नियोजित निधीचो सारको वापर जायना असो आरोप करून गांवकरांनी प्रशासनाच्या काम करपाच्या पद्धतीचेर नाराजगी उक्तायली. या प्रश्नाक लागून काय कळावासान ग्रामसभेत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. चिंबल पंचायत वाठारांतल्या घरा बांदपाच्या प्रकल्पांतल्यान सांडपाणी उदकाक उदक भरपाचो गंभीर प्रश्न ग्रामसभेत आयलो. पंचायत हे समस्येकडेन कित्याक दुर्लक्ष करता असो प्रश्न गांवकऱ्यांनी विचारला. खासा करून इंदिरानगर वाठारात सांडपाणी सरळ शेतांनी आणि निचाऱ्यांनी व्हांवता आणि ताका लागून पर्यावरण आणि भलायकेचे त्रास निर्माण जाल्यात. हे फाटभुंयेर संबंधित सगळ्या खात्यांनी संयुक्त तपासणी करून बेगोबेग उपाय करचे अशी मागणी एका बायल गांवकारान केल्या. या समस्याक प्रशासनान अजून ठोस जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यामध्ये हुसक्याचे वातावरण निर्माण झाला. युनिटी मॉलाच्या बाबतीत तुम्ही आमच्या इथून फाटीन गावच्या लोकांच्या फाटीन सुरो कसो घातला.
हे गोविंद शिरोडकराक तू सांगू नका. अरे तुवें सांगले सरपंच आणि बॉडीत आम्ही रिजेक्ट केला फायली. जेन्ना फायल युनिटी मॉलाची जी फायल येयली ही सांगता फायल कशी काडली म्हाका तो तें सांगता. जेन्ना युनिटी मॉलाचे कन्स्ट्रक्शन लायसन येयले तेन्ना आमी पंचायत बॉडीन रिजेक्ट केला पयली. पीआय धरून म्हणजे सगळ्यांना हांगासरलो आमचो हेचो आसा तो हायेस्ट ऑफिसर जो आसा पुलिशेचो तो हांगासर येवन कंट्रोल करता सगळें. निशेध करपा सारकें ना काय ना. हा कसले आमी हे करता दादागिरी करता हांगासर. सरपंचाक हेची मातशी दवरकी दुसरेदां आमी तुका कांयच करपाक ना. पूण असो पुलीस फोर्स जो आसा काय न्हू अशें हें करून तू आमकां दहशतवादी हांगासर आसा हे तू हे करपाचो प्रयत्न करता. आपूण तितको सारको म्हणून तुका ह्या जाग्याची खबर आसपाक जाय. हो जागो आग्नेलो फेर्नांडीस आणि अल्फ्रेडो फेर्नांडीस नाल्यार 1 and 14 पळय तुज्यान हिंगा ग्राम सभा घेवंक जायना. हो कसली सभा कितें आहा तें घेवंक जायना. यू शुड हॅव आस्क्ड परमिशन विथ मी. I would have, my father always supported Panchayat and I will always support Panchayat. But ही मीटिंग तुझ्या हिंगा घेवंक जायना. फाल्यां तू काडटलो आख्या गव्हर्मेंटाक काडटलो हिंगा. हो बजेट कोणे केला पांडुरंगान बीन करूंक ना मरे. बजेट एस्टिमेट 2024-25 बरोबर आणि एक्च्युअल ऑफ 2020-21 हेचो अर्थ कितें म्हणल्यार जो बजेट म्हणल्यार एस्टिमेट करेक्ट ना इतले आमी अमाउंट खर्च करतले बरोबर मरे. Disaster in Indiranagar. All sewages are left in rainwater, drainage, and the fields are creating a nuisance to the people surrounding in the areas. The sewage is already reached the fields. Strict action and a joint inspection is required. Polluting the river Mandovi is very dangerous to our people as the basic food of our villagers are fish curry and rice. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगाव नगरपालिकेची सोमाराक खाशेली बसका आपयली. हे बसकेक फकत 9 नगरसेवक हजर आशिल्ले. मात सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक गैरहजर आशिल्ल्यान विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी बसका तहकूब केली. हे विशीं नगराध्यक्षाक जाप विचारले तेन्ना सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक काय अडचणीक लागून बसकेक हजर रावपाक पावले ना. आता ही बसका मंगळारा जातली अशी माहिती मडगाव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी सांगले. रिगार्डिंग बजेट ओनली जवळजवळ 5-6 काउन्सिलर रुलिंगाचे सांगतो बरें ना. लता पेडणेकर बरें ना. सुपूण हॉस्पिटलान आसा. सदानंदी बरो ना. आनीक कोरम जालो ना. तो कोरम जायना म्हणून आमी आयची पोस्टपोन मिटींग पोस्टपोन करून फाल्यां 3 दवरता बजेटाक. सो मिनिमम 13 काउन्सिलर आसपाक जाय कोरम जातलो जाल्यार. तो कोरम जावना. ताका लागून बजेटाची मिटींग आहा ती आयची कॅन्सल करून फाल्यां 3 दवरता. एग्री सगळ्यांक ओके. मडगाव म्युन्सिपालिटीची आज स्पेशल मिटींग आपयल्ली पूण ती आज एडिजन करची पडली. कारण म्हणजे कोरम जो आशिल्लो तो जालो ना. मडगाव म्युन्सिपालिटीक टोटल 25 काउन्सिलर आसा आनी आयची मिटिंगेक टोटल 9 काउन्सिलर प्रेझेंट आशिल्ले. मेन म्हणजे रोलिंगाचे काउन्सिलर जे आसा ते एबसेंट आशिल्ले आनी चेअरपर्सनान सांगलें की काही जाण हॉस्पिटलान आसात, थोडे बरे नात आनी थोड्यांची फॅमिली इश्यूज आसात ताका लागून ते येवपाक पावना. एक म्हणजे ओपोजिशन जे आशिल्ले काउन्सिलर ते ओपोजिशन कंप्लीट काउन्सिलरांनी ही मिटींग बॉयकॉट केली. ही मिटींग जी आसा ती फाल्यां आतां दवरिल्ली आसा. आतां पळोवपाक जाय की ते बरे नाशिल्ले फाल्यां पावतले काय ते परत बरे ना जातले काय परत हॉस्पिटलान वतले हेंय पळोवपाची रिजन आसा. एकंदरीत पळयत जाल्यार इलेक्शनाच्या फाटल्या वेळचेर मडगांव म्युन्सिपालिटीचें राजकारण आतां अशें दिसपाक लागलें. कारण मेन म्हणजे बीजेपीचे काउन्सिलर सद्याक जे आशिल्ले ते एबसेंट आसात आनी रुलिंगान कंप्लीट बॉयकॉट केलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करून टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.